Colin आमकां आमचे देव आमच्या बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नवे नामे. मोगार भयणी भावांनो, निमाण्या जेवणार मोगा सेवेची आज्ञा पाळूंक जेजू मेजावेलो उठ्ठा, आपले आवरण काडटा, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदता आनी एका तोस्तांत उदक ओतून आपले शिसांचे तो पांय धुता. ही घडणी आमी निमाणा ब्रेस्तारा दिसाक नियाळटल्यो. दोनी जावनूय ताणें चाकराचे रूप घेतले. खालती आनी ल्हानवीक तो जालो. जोल्मा ते खुर्सार मोरो पोरयान खालती. आयच्या हे खुर्साचे वाटेन जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करून आमचे दिसपट्टे कोश्ट ताच्या हातांत घालतले आनी आमच्या काळजा मोनाची चवकशी करून आमच्या जिवितांत दिसा दिसपट्टी घडटल्या गोडिताचेर कांय विचार आमी करतले. जेजून कोश्टांक कसो फुडो केलो आनी कोश्टांतल्यान जैत मेळून घेतले ते ह्या खुर्साचे वाटेन आमी नियाळटले. भोगतीन आमी ह्या खुर्साचे वाटेन वांटो घेवया आनी सुरवातेक गीत गावया तोयाळ देवा काकुतीच्या. तोयाळ देवा काकुतीच्या ओगोस म्हाका मोगाच्या बापूय मोडो आदर नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. जेजू हांव काकलूट मागता दितलोय म्हणपाक येता. सोर मोच्या पातकांक कटायता आयच्यान ती सोगली सांडटा. मोगाच्या भयणी भावांनो, एक स्थानाचेर आमी पयलीं जेजूच्या कोश्टाची दाखोवन दाखयतल्या आनी उपरांत आमी आमच्या दिसा दिसपट्टी घडटली थोडी गोडितां तुमचे मुखार दाखयतल्या. आतांच्या काळार कोण परी आमी ह्या कोश्टां त्रासाची वाट चलूंक जाय आनी कशें सुदारप करूंक जाता हे खुर्साचे वाटेन आमी शिकुया. भोगतीन आनी प्राचिताच्या मोनान ह्या खुर्साचे वाटेन आमी सुरवात दिवया. पहिले स्थान पिलात जेजूचेर मोरनाचे फर्मान मारता. चल यो दोंगा कोत्ता बेगीन यो बेगीन यो. ह्या मनशाक तुमी हांगा कित्याक काडला? तो देव निंदा उलयता. देव निंदा? आनी कसली देव निंदा? कितें केलाय तो तुवें? तो आपूणची देवाचो राजा म्हणटा आनी आमकां शेजाऱ्यावर आनी दुसऱ्या राजा ना. कितें राजा तूं ओय? जापकारी नाय? कोणे तुजेर कितली आड घराणी ते उलयताय, तुजेर आड गोंयको ते दिताय, हें तूं आयकोनाय? कितें केलां तर सांग तुवें? तुका कुर्सार मारूंक आनी तुका सुटका दिवूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नोकरोय? पळयात, ह्या मनशाचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. तर सुदैवाचे समोर्थीत अशें बरयलोलें आसा की एका कोयद्याक सुटका दिवची म्हूण. जाल्यार आमी कोणाक सुटका दिवची? बार्राबासाक ओ जेजूक? बार्नाबासाक सोड. बार्नाबासाक सोड. आनीक जेजू क्रिस्त म्हणटात ताका आमी कितें गोचो? ताका कुर्सार मार. ताका कुर्सार मार. ताका नाच कर.
या मनशाचो रगताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव ना. ताका व्हरात आनी तुमीच ताची न्हीद करात. ह्या मनशाच्या रगताचो जबाबदार हांव न्हय. ताचे रगत आमचेर आणि आमचे सोस्तीचेर पडूं दी. फनिपात आणि नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण हो सगळो संवसार. हॅलो हॅलो डायना. हॅलो ब्लॉसम केशें आहा तूं? हांव आहा गो बरें. तूं केशें आहा? हांव बरें आहा. डायना मुगे चेड्या मुगो तुगे तिगे चोडवाको सोयरीक जाल्या. सोयरीक कोण गो तें चोडू? लिना गो. आवय लिना गो, तुका आनी कोण चोडवा मेळो नाय गो तुगे चेड्याकू? कित्या गो तेश कित्या म्हूण तूं? आवय ते चेड्या हाटल्या भोंवपा मनीस मुगो, आनी तेजी माय आनी कितें सामकी झगड्यां घाल मुगो. तुगे चेड्यागे फुडार पिडार कोतो मुगो तूं काजार केल्या ते कोडे. सगळें फिक्स जाल मुगो डायना. कित म्हूण गो तूं? पण तूं चेड्यागे फुडार पिडार कोतो मुगो. ओके हांव कॅन्सील कोता तेश जाल्यार. तूं कॅन्सील कोत्या न्हू, तूं मागीर म्हजें नांव सांगूशी हा. हांय सोयरीक म्हूण शी बाबा म्हाका मोद गायनाका. ना हांव सांगना. तुगे नांव सांगना. थँक्यू डायना. बरें ओके थँक्यू बाय. आताच म्हाका ब्लॉसम आंटीन फोन केल्लो की ताच्या चेड्याचे सोयरीक म्हजे लागीं करी ना खंय. कोणें तोरीच ताचें मन घुसपायलां म्हजे वाटे. जेजू, तूं म्हज्या जिविताचें सोद जाणोच. शेजाराच्या जोगड्याक लागून म्हजेचो इनोसंट मनशाक हें कित्याक फावो? मागणें. मोगळा जेजू, दुसऱ्यांचो गुन्यांव नासतना जायते फाटी आमी तांचेर बोगलांटां घालून तांकां अपराधी केल्यात. आमच्या घरांत वा वावराच्या सुवातेर घरच्यांक तशें वावुरतल्यांक आमी फावो तो मान दिवंक ना. तुवें कोणाचेरूच फोर्माण मारूंक ना. तुवें तुजेर फोर्माण मारतल्यांक सोंसून घेतले. आमचेय जिवितांत आमचेर जेन्ना मनीस फोर्माण मारता तेन्ना तुवें केलां तशेंच आमी करूं. तुजी कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कोर. काकलूत मोची कोर. काकलूत मोची आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आनी सदैव पोळ कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आनी सदैव पोळ कुशीचें जेजू. मायगेन मेरे देवाची माय. नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आनी सदैव पोळ कुशीचें जेजू. नामान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुझे तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आनी सदैव पोळ कुशीचें जेजू. पाठ आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो तुवें सगळो संवसार. Hey hubby, I have a good news for you. What good news? I'm pregnant. कितें? प्रेग्नंट? आतांच आमी काजार जाल्या. आमच्या काजाराचें रीण पासून फारीक जावंक ना. म्हाका हे भुरगे इतले बेगीन नाका. कित्याक? हे भुरगेंचान आसा आमकां देवाचें वोट देणें. त्या भुरग्याक आमी नाटक करुया. म्हाका हे भुरग्या नाका म्हणल्यार नाका. हबे जेजू, म्हज्या गोरकाराच्या मोनाचेर उजवाड हाड. हे भुरगें तुजें एक कुडीच न्हय पूण तुजें मोगाचें देणें. ह्या भुरग्याक चलपाक काडून म्हाका तुजो आदार दी जेजू.
उबारूंक आनी तो घेवन चलूंक तूं आमकां उस्कायताय. पूण तो कुरीस घेवन चलूंक आगोड जाता तेन्ना आमी तो नाकारला, विबाडला आनी पिसडून उडयला. जेजून भुरग्यां सोबें सदांच मोग मोयपास दाखयलो. आपल्या कांदार घातलेलो कुरीस जेजून आप खोशेन स्विकारलो. तुवें केलां तशेंच आमी करूंक आमचे कुरीस आप खोशेन उबारूंक आमकां कुरपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सुम्या. वरात ताका, वरात ताका. चल बेगीन. मार तेजेर, मार. वर ताका. वरात ताका. पोंडीपात आणि नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. सायबा, हे सगळे संवसाराचे कुरीस मुजेरूच कित्याक? कितले इंटरव्यू हांवें दिले पूण सगळे इंटरव्यूआक हांव फेल जाले. इतले शिकोन दिकूच कांच फायदो ना. काम ना जाल्यार पयशे खंयच्यान येतले? म्हाका म्हजी जिविताची सारकी वीट येयल्या. म्हाका आनी हे संवसारांत रावंकूच नाका. बाय कित्याक तूं बेजार जाताय? आमचे मनशाचें जिवीत अशेंच कश्ट आनी दूख आमी बरोबर चलताय. जेजूचेर नदर मार. जेजू देखून आपल्या जिवितांत पडलो आनी उठून आपली वाट तांकली. त्याच भशेन आमी आमची वाट तांकूंक जाय. तर तूं निराश जायनाका. जेजू लागीं आदार माग आनी जेजू तुका बरी वाट दाखयता. जेजू, काम ना जावन हांव सकयल पडलां. जसो तुवें तुजो कुरीस उबारलो तसोच म्हाका म्हजो कुरीस उबारूंक तुजो आदार दी. मोगला जेजू आमच्या जिवितान फावो त्या वेळार मागलोलो उपकार मेळोना तेन्ना आमी निराशी जावन पडटा. थंयच रावता. उठून नवी दिशा मारूंक आमी प्रयत्न करिना. तूं पडलो तेन्ना नव्यान उठलो. घोस सोंसले आनी मनांतल्यान जोयत मेळयले. आमच्या जिवितान आमी पडटा, निराशी जाता तेन्ना तुजे भाशेन आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकळूत आमची कोर. काकलूत मुजी कोर सायबा. नामान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आणि सदैव पोट कुशीचें जेजू. बागेंची मर्यादाचे माई आंबाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आणि सदैव पोट कुशीचें जेजू. बागेंची मर्यादाचे माई आंबाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नामान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पो तुझ्या तें आसा. स्त्रियां मदें तूं सदैव आणि सदैव पोट कुशीचें जेजू. बागेंची मर्यादाचे माई आंबाप्या हाती विनंती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. चौथे स्थान जेजू आपल्या आवयक भेटता.
पोरणी पाठ आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मामी म्हाका कॉलेज वचपाक बायक जाय. कित्या तुगे फ्रेंड सगळे बायक घेवन वयता, हांव एकलो बसीन वयता थिंगा, म्हाका लॉस दिसता. डॅडी चोय मरे, मामी म्हाका बायक दिना मरे. बाबा हांवें तुका नवी बायक हाड. बायकाचे चाई. थँक्यू डॅडी, आय लव यू. हॅलो रविना. रविना तू खंय आसा? घरा को बेगीनूच रस्त्यार यो, तुज्या बाबाक एक्सिडेंट जाला. एक्सिडेंट? होय, बेगीनूच यो. हां ओके ओके. कोणी बाबाक एक्सिडेंट जाला? मामी म्हजी चूक जाली, हांवें तुजें आयकूंक जाय आसलें. तुका बक्षितलो बाबा. जेजू, हांवें म्हजे आवयचें आयकूंक ना, म्हाका बोगोस. हांवें ही व्हडली चूक केली. मोगाळा जेजू, आमची आवय बापायक फावो तो मान दिवंक आमी चुकल्या. मागता ती वस्त दिना तेन्ना जबरदस्तीन आनी धमकीन दिवंक तांकां दुखयल्यान. जेजू, तुजे आवय बापायक सदांच तूं विस्वाशी रावलो आनी वाडटे पिरायेक तांकां मान रेस्पेद दिलो. तुवें केलें तशेंच करूंक आमकां कुरपा दी जेजू. खाकलूट आमची कोर सुम्या. आता ओगी आसाय मरे तू. राजा जाऊन झाप जाय. सुटोना कित्याक रे तुजी. आता पळय कडक वत आसा. या सूर्याचेर तू सावडी घाल आणि आमकां मिलाग करून दाखय. आमकां मिलाग करून दाखय. तिसरो मिस्तेर सोमी जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालो. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. तो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले तर नमान मरिये कृपेन बोलले तर स्त्रियांमध्ये तू सजीव आणि शिपाय. पांचवें स्थान सिरियेचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. शिपाय. जाग्यावर अजुधांची कोयेली पळोवन वाटेर मोरात शकता तो. बेगीन वचून कोणाकूय धरून हाड. बेगीन पळय एक पुलीस नेता. ए मुनशा. हाडात ताका. धरून हाड. बेगीन हाड. हाडात ताका बेगीन हाड. पडोन मोरात शकता. हाड ताका. तुमचा पातशाह वस्पोत झाला. बेगीन यो. घे तो पुलीस आणि ताका मदत कर. पोरणी पाठ आणि नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलय म्हूण तुवें सगळो संवसार. आंटी तू कशी आसाय? बरी बाय. आंटी हांव जाणा तू ह्या संवसारान एकसुरी जियेता, पूण तुका भिवपाची कसलीच गरज ना. म्हजे लागीं घडटा ते भाशेन तुज्या जिवितांतले कुरीस व्हरोंक हांव तुका आदार दितली. बरें बाये, देव बरें करूं तुका. मोगळा जेजू, जायते फावटी म्हजे कुरीस येता तेन्ना ती म्हजी सेजावन आदार दिवंक म्हाका तुवें फावो केल्या देखून हांव तुका दिन वाचता आनी अर्गां दिता.
मागणे मोगाळा जेजू तुवें आमकां सेवेचें काळीज म्हूण फावो केला. आमच्या लागीं गोडटा आसतना पर्यान दुसऱ्यांक आदार दिवंक ना. जेजू दुसऱ्यांच्या गरजांक आनी आदाराक पयलो पावलो. कोणाचोच भेदभाव करिनासतना ताणें आपलें सेवेचें काळीज म्हूण दुसऱ्या सोवे दाखयलें. तुवें केलां तशेंच आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या. तो पडून मरो ताका आदार दी. ती ताका आदार गांठ जायना रे ताका. तो दोंगा कोत्ता दोंगा. फटकिरो तो फटकिरो. चल वच रे मुखार वच वच. दोंगा केल्या ती पुरो. सोवेस्तान वेरोनिका जेजूचे मुखामोड पुसता. पोन्नीपाट आणि नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. म्हजे पांय दुखता. माय यो सकाळच यो बस हांव तुका वखदां लायता. हांगा बस माय सकाळच. दुखय ना काय बाय. बाय दुखता हरसाण लायनाका. माय सकाळच करता. बरें जावपाक जाय जाल्यार दुखतलेंच न्हय. मातशें सोस. ही घे माय तुज्यो टॅबलेट सदांच घे. थँक्यू. आतां हांव तुजे केस वगयता. तुका बरी सोबीत हिरोईन करता. बाय म्हाका बरी सून मेवली. म्हणजे बरी सेवा केली सुणीन. माय तुजी सेवा करची ना जाल्यार आनी कोणाची सेवा करतली. तुजी सेवा केल्यार हांव देवाची सेवा करता अशें म्हाका दिसता. जेजू जशें तुवें वेरोनिका तुजे मुखामोड पुसूंक बोट दिलें तशेंच म्हाका म्हजे सासूमायची सेवा करूंक तुजें बोट दी. मोगला जेजू काळजीदारपणान पावलां मारूंक तूं आमकां हुस्कायताय. पिडेन कोश्टवतेल्या सोवें गोरान तोडमोड सोंसतेल्यांक आनी भायरोलेल्यांक तान्नेल्यांक आनी भुकेल्ल्यांक वो पिडेवंतांक दिवंक जाताली काळजी दिवंक ना. काळजीदारपणान जेजून बापाचें राज विस्तारलें. तुवें केलां तशें करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सुम्या. बाप्या हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. तू सदो आणि सदैचा जेजू बाप्या हाती विनंती कर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बेस्तान जेजू दुसरे पावट दोनीर पडटा. पोर्निपाट आणि नमस्कार तुका करता सुम्या जेजू क्रिस्ता. वरवीं सोडयलोय म्हूण तुवें सगलो संवसार. म्हाका एग्जामीन मार्क्स बरे पडूंक नात. मामान दाडा कितें म्हणटली. हांव स्वताच फर्स्ट येता.
कितें जालें पल? टीचर म्हाका ह्या एग्जामीन मार्क्स बरे पडूंक नात मामा आनी दडाक बेजार जाते ती म्हाका घराच वचूंक नाका चोय पल, सगल्यांक एक संदी आसा. टू रायज अप अगेन एंड टू डू बेटर. तुका एक संदी आसा टू डू बेटर इन लायफ. ही तुज्या टिचराची उतरां मनान दवर आनी सदांच जाणा जा की तुजी टिचर सदांच तुज्या आदाराक पावतली. थँक्यू टीचर तुजी ही उतरां म्हज्या मनांत उरतली आनी जेजूचेर बावात दवरून हांव म्हजें फुडलें शिकप करतां. मोगला जेजू हांवें शिकपाचे सुवातेर मोबायल आनी हेर संवसारीक वस्तूचेर चड वेळ सारला आनी आयज म्हाका उणे मार्क्स पडून हांव दोरनीर पडला तें उठूंक म्हाका तुजो आदार दी. मागणें. मोगाला जेजू आमी तुजी मोगाल भुरगीं जिवितान निराशी जावन पडटात तेन्ना तुजो आदार मागूंक आमी फाटीं रावता. पूण तूं आमकां केन्नाच साडिनाय. मनशा वो गोडितां वरवीं नव्यान तुजे वेगीन घेताय. जेजूक भुरग्यांचो मोग आसलो देखून तांकां वेंगेन घेवन तांकां आशिर्वाद दिलो. तुवें केलां तशेंच करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत मोची कोर सायबा. राजा कुंतो जिजाऊचा राजा पळा काका. आठवें स्थान जेरुसालाचे ओस्तोरेक जेजूक बुजवण दिता. जेरुसलेमच्या वस्तोऱ्यानो तुम्ही रडो नाकात म्हज्या पासत. बगोर रडात तुमच्या आनी तुमच्या भुरग्यां बाळा पासत. पोनिपाट आनी नमस्कार कोता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण तुवें सगलो संवसार. शर्ट चोयला तुवें वो शर्ट घालून आयज कामाक गेलो केसुली लस जाली म्हाका जाणा. गोरकारा हांवें गोडे पळोवंक ना जाय तापो नाका म्हजेर. आनी दनपार तुवें म्हाका जेवण दिलोलें तें सीत व्हडलें आसलें मुगो. कित करता तूं दिसभर घरा कडेन टीव्ही चोयता मोबायल चोयता कित करता तूं दिसभर घरा कडेन. गोरकारा घरान टीव्ही पळयल्यार सिरियल पळयल्यार गोंयची कामां जातात. कितलो लोक लोकांगेर कामाक वयता तांकां पागार मेळटा पूण हांव तुमची सेवा पागाराक लागून करिना. बगोर म्हाका जाय तें तुमचें एकूच बरेंच उतर तेंवूय म्हाका मेळना जाल्यार हांवें कितें करपाचें ह्या संवसारांत. सॉरी रविना हांव चुकलो त्या रागा बरा मुगो हांव कितेंय उलयता. सॉरी डार्लिंग तूं म्हजें मोगळा जेजू म्हाका जायतेच फुडें राग येता. रागार हांव सगळ्यांचेर तिडटा. आयज देखून म्हज्या बायलेचेर हांव तापलो. मोगळा जेजू कामाचे सुवातेरी म्हाका शेंच घोडटा पूण म्हाका तुजें बळ आनी कृपा दी. सगळे अस्तुरेक हांवें बुजवण दिवंक म्हाका तुजे कृपेन बोर म्हणून मागता. मोगाला जेजू जायते फावटी ओस्तोऱ्याचे मोत ओळखून घेवंक आमी विसरता. ती म्हजी आवय भयण तूं गोरकान ओ इश्ट जावंक येता. तिका फावो तो मान दिवंक ना. जेजून ओस्तोऱ्याचें दूख आनी बरेपण ओळखून घेतलें. तुवें केलें तशेंच आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूट आमची कोर सोम्या. आता मोनो झाला तो मोनो झाला. गोर मरे मिलाग्रो आता फटकिरो तो फटकिरो. आता तो पोयाचा का पोयाचा कुंतो राजा म्हणटा तो आपण राजा. राजा. 9वें स्थान जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा.
पोरनीपाट आणि नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. काजाराक आजून पासून म्हाका एक भुरगें फावो जावंक ना. तिसरें भुरगें फावो जालोलें तेवूय बी मिसकॅरेज जावन गेलें. कितें म्हूण हांव करूं? सोसऱ्याक हांव कितें तोंड दाखोवं? म्हाका सारकीशी वीट येयल्या. बेवली कित्याक तूं निराशी जाताय? पळय, जेजू 3 फावटी दोरयेर पडलो, पूण तरूय पूण तो उठलो आनी आपल्या कश्टांची वाट तो चल्लो. ते कश्टवल्या जेजूचेर तूं नदर घाल, वावाट तूं. काकुसारा जेजू, खुर्साच्या बारार तूं तिसरे पावटी दोरनीर पडला. तशेंच भुरग्याचें देणें आशेवून हांव तिसरे पावटी दोरनीर पडला. तुज्या खुर्सा आनी कोश्टा वरवीं म्हाका एक भुरग्याचें देणें फावो कोर म्हूण हांव मागतां. मागणें. मोगळा जेजू, दर एक काजारी जोडपे आपल्या काजारी जिवितांत भुरग्याच्या देण्याक आशेवन रावता. जेन्ना भुरग्याच्या देण्या पासत तांच्या जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना वायट चिंतनां तांच्या मनांत येतात आनी संवसाराक फुडो करूंक तांकां एक व्हड भार जाता. जेजू, तूं मरणाची कोश्टी वाट चलतना 3 पावटी खुरीस घेवन दोरनीर पडलो, पूण परत उठून तूं ही कोश्टी वाट चडलो. जिवितांत असलें निराशीपण येता तेन्ना तुवें केलां तशेंच आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकूत आमची कोर. उबार ताका. घे वकुरी. चल बेगीन. सायबा बेगीन चल. पासून जिवो कोत्तालो मरे तू, हा? आता आमच्या हातांतलो सुटोवन दाखय मरे. बेगीन यो. दोयाळ देवा काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापूय म्हणून आदनाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. 10वें स्थान जेजूक विंगलो करतात. कळत तो खुरी. कळत ताच्या आंगोसरान विंगलो करात ताका. आता आमी ताच्यो सारक्यो घालुया. कोणाक पडटा ती आमी पळोवया. होय, आता आमी पळोवया. तशेंच करूया. आमी पळोवया. पोरनीपाट आणि नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. सगलो संसार. हां डायना कितें जालें? अगो तुका सांगलें बिल्डरान सांगेल म्हणून सगळें साफ कर म्हूण हिंगा ती अजून केलें ना. मनाय मेळनाय तुका. ना गो कोण मेळना मगो म्हाका. मनाय मेळनाय मगो एक काम करया आमी शेवाड घालया मगो आनी सगळे मान अडोया. कित्याक बिल्डरान सांगलां 8 दिसा मग जावपा जाय म्हणून. आमकां कितें पडपा तें आमकां पडना म्हणटा आमी बेगीन करया. बरें. जेनिफा, तुवें पळयलां न्हय लोक कसलो कचरो हाडून जमनीचेर उडयता तो. होय रविना, शिस्ती जावन आसा आमची माय. हे शिस्तीचो आमी सांबाळ करना जाल्यार कोण करतलो? पळय जेनिफा, लोक आपलो घरचो कचरो हाडून आमचे माय भुंयेचेर उडयता आनी आमचे आख्खो संवसार हो मेळेपणान विंगळो करता. होय रविना, सारकें तुजें. मोगाळा जेजू, हो संवसार तुवेंनूच रचलो. ह्या संवसारांत झाडां पेडां जनावरां तुवेंनूच रचलीं. ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक तुवें मनशाक दिलो, पूण मनशान आपल्या आशेक लागून हो संवसार आयज सगलोच विंगडेपणान भरला. आमचे फुडगे पिळगेक हो संवसार बरे भाशेन सांबाळूंक तुजी कृपा आमी मागता.
मागणे मोगला जेजू सृश्टींतल्यान आमी जायतें घेता पूण तिची राखण करूंक फुडाकार घेवंक आमी फाटीं उरता कोयर झाडां कातरप वाऱ्या उदकाचें प्रदूशण करून आमी सृश्टीची रचना आमी निसणटणाक पावयल्या आमचे बाय मम्मेक आमी विंगली केल्या जेजून सृश्टींतल्यान देवा बापाक दिनवासलो तुवें केलां तशेंच आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू काकलूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर पळोवन वचोंक सोदता पळोवन वचोंक सोदता आता ताच्या लागीं गोडचे ना रे ते तेजो मिलाग्रो पावबार जाल्यो 11वें स्थान जेजू कुर्सार किडायतात राजा कोणतो जुदेवांचो राजा मारात पोन्नीपाट आणि नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडवलेलो ब्लॉसम ओ ब्लॉसम कित जालें डायना कित्या बोवाड घातला कित्या बोवाड माता चोय मुगो सगलो मुगे देरां पाल घाल पोट मुगो तुगे इतू कचरो सगलो आगो झाडा हा मुटरी पाल पडटलो न्हू मागीर सान मार आनी हें कर मुगो सगळी आल्टी जात मुगो तुक जाय जाल्यार तूं सान मार आनी उज घाल आनी सगळें साफ कर आनी तुका आनी कांय जावपा ना मसा सगळें हांवें करपाचें आनी तें कितें तुगे सगल्यो कमी मुगे देराय नोडशीक कोताय मुगे सांगत मुगो मुगे तांती बरें हात मुगो तूं हांव खायना तुगे तांतयां तांती बरें हात मुगो तूं बाबा कित्या झगडटात गो तुमी सामकी झगड्यांनी कुस्तार मारताय मुगो जेजू आनी तुमकां खिळे मारून घेतात चला एकामेकाक भोगची आनी घेवन माराय झगड नाका सगळो लोक पळयता तुमकां मोगळा जेजू आमी एकामेकाचेर वायट उलोवन मारले आमकां तूं बोगोस जेजू मोगला जेजू आमच्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान जायते पावटी म्हज्या भावा भयण्यांक आमी कुर्सार किडायता एकामेकाच्यो चाडयो सांगून दुसऱ्याचे नांव हांवें विबाडलां जेजू आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान दुसऱ्याक पेकोवणी आनी उत्तेजन दिलें तुवें केलां तशें आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू काकूत आमची कोर सुमिया 12वें स्थान जेजू कुर्सार मोरता जुदेवांचो राजा कोणतो कितल्या लोकांक ताणें डोळे दिले कितल्या ताणें कान दिले तोंडाक ताणें पांय दिले मिलाग्री कोता कोणतो आतां तूं मिलाग्री करून आमकां दाखय तो 3 दिसांनी मंदिर मोडून नव्यान बांदता पळय आतां तूं सुटका दी आनी कुर्सार देवून आमकां दाखय म्हाका ताण लागल्या म्हाका ताण लागल्या म्हाका ताण लागल्या शिपाय ताका शिक्यान बुडोवन पिवंक दी गेले चुरचुरे बाबड्याचे एली एली लामा साबातानी देवा म्हज्या देवा कित्याक म्हणून तुवें म्हाका सांडलोय शिपाय दोगाक होता तो शिपाय आतां पांचवोक फावना दोगी तो राबात राबात ताचो याली ताका सोडूंक येता जाल्यार आमी पळोवया खंय आसा याली तुजो
येऊन दी ताका कोणाचा येली येऊन दी ताका सगळे सोफाडले किते फटकी राहतो शिपाय आका पाचवाक फावना होय फुटकी राहतो दोंगात दाखवता डोंगी तो होय तो खरेच मेला जाल्यार ताका बालो मारून पळोय होय 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 हांव ताका तशेंच कोत्ता हे म्हज्या बाल्यान ताका तोंबून पळयता होय आम्ही तशेंच करूया कितें म्हाका ह्या दोळ्यान मात तरी दिसोन आसले आतां म्हाका सगळें दिसता खरेंच खरेंच म्हाका दिसता हो एक मनीस प्रवादी आसलो पन्नीपात आणि नमस्कार करता तुका सम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो आयज गावांत एक तरणाट्या भुरग्यांचे मरण जाला लोक आतांच मरणाक वचोन आयला आणि आपापल्या घराक वेता ब्लॉसम ताच्या मनात कितलो लोक जालो न्हय भोंगो बाबड्या ताचे सारकें उलयलें जेरिका जायतो लोक जालो ताच्या मनात आज ताच्या मनात कितलो लोक जालो न्हय सारकें डायना पूण कसलो फायदो उमत्या कळशार उदक घरांत तो एकटो रावतालो कोणानीच ताची खबर घेवंक ना जिवो आसतना एकलोय ताका भेट दिवंक वचोंक ना आनी तुवें आयज पळयलां न्हय कितलीं शेजारी सोयरी दुख्खां घडोवन रडटालीं कसलो फायदो डायना जिवो आसतना मनशाक आमी बरी करिना मरण रडोन कसलो फायदो सारकें तुजें रविना पूण एक मात डायना ताच्या आवयन ताचो भरपूर कास्तीक काडलो पूत आपलो कश्टवतालो तेन्ना तिच्यान पळोवंक नजो जालें सारकें तुजें मोगाळा जेजू ह्या संवसारांत जायतो लोक एकसुरो आसा घरांत तळमळे भोगता पिडेंत कश्टवता जिवी आसतना तांकां भेट दिवंक आनी जिवीच आसतना मनशाची सेवा करूंक आमकां तुजो कृपा आनी आदार आमी मागता मागणे मोगळा जेजू कश्ट वळवळे सोंसतल्या म्हज्या भावा भयणीक भेट दिवंक वा खबर घेवंक आमी फाटीं सरल्यो फामील सोयरी इश्ट फकत सुका वेळार जाल्यांत दुखा वेळार आमी पळ काडला जेजू त्या कुर्सा मरून कश्ट सोंसतल्यांक बुजवणेची आनी मोगाची हात्यारां जालो तुवें केलां तशेंच आमी करूंक आमकां कृपा दी जेजू काकळूत आमची कर सम्या काकलूत आमची कोर सायबा काकूत मोची कोर काकूत मोची कोर सायबा 13वें स्थान जेजू खुर्सावेलो देवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपांत घालतात पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता मामी बाबा जेजू म्हजो मोग करिना अशें तूं कित्याक म्हणटाय बाबा जेजू तुजो जायतो मोग कोता आनी त्याच पासत जेजून तुका सारको स्पेशल रोचला जाल्यार मामी तू रडटा कित्या हांव रडो ना बाबा तूं म्हज्या चड आपुरबायेचो हांव तुजो जायतो मोग कोत्ता तुजे पासत हांव कितेंय सोसूंक तयार आसा तू पयलीं खबर आसली तुका दोतोरान सांगलोलें तो कितको जल्म येता तो
तेरी पासून तुवें कोणाकले आयकोना आतां भोगता पुलीस अशें म्हणून म्हाका एकवटायना तो जावन आसा पुरीस न्हय पूण ती जावन आसा देवाची रोचना. जेजू तुजे आवयन तुका आपल्या वेंगेन घेतलो तुजें दूख धुवून काडलें म्हाकाय लोकांचे उतरां सोसूंक बोळ दी. मारिया मायचे काळीज उखलून घे आनी म्हज्या भुरग्याचो सांबाळ करूंक म्हाका आदार दी. मागणे मोगाळा जेजू आवयची वेंग भुरग्यांक बोड आनी उत्तेजन दिता कित्याक आवय आपल्या कुसव्यांत 9 म्हयने ताची राखण करता. दुसऱ्यान आपल्या भुरग्यांक कितेंय म्हणलोलें आवय बापायक मानवना. जेजून आपली मोगाची आवय आमची आवय करून दिली आनी आमी तिची मोगाळ भुरगीं तिका मान भोवमान दिवुया आनी तुवें केला तशेंच करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर. तुझो मोग विसरचो ना तुझो मोग विसरचो ना. 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकी पितात. बेगीन उडोया ताका. गुरुशी ही वस्तोरी आतांच आमकां पोर्तुगालांत सांपडल्या. मोइजासाच्या शास्त्रांत अशें बरयलोलें आसा की पोर्तुगालांत सांपडटा त्या वस्तोऱ्यांक फातरारी मारून ताचो जीव काडचो. तर आतां तूं कितें म्हणटाय? तुमच्या मदल्यांक जे कोणाक पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. मारुया. अरे तो मुजी पातका बरयता कितें हांव जाल्यार व्हडलो गुन्यांवकार. वस्तीवर म्हजी पातकां बरयता ह्यो भानगड्यो म्हाकाच नाका. हांव गेलो सायबा. हो कितें म्हजी पातकां बरयता कितें रे? अरे म्हाका केन्नाच पातोक नासले आनी म्हजी पातकां बरयताय. बाय ते गेले उठ आनी कोणेनच तुजेर फॉर्मोण मारूंक ना. हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना. वच परत नव्यान पातोक करिनाका. मागणे मोगाला जेजू तूं जिविताचो दोनी आनी गुरुजी. तुवें शिकयलोली शिकोवण आनी मिलाग्री आमच्या मनांत रिगून घेवन आसात. तुवें शिसाचे पांय धुले आनी ल्हानवीक कालती जावन प्रिती मोगाची आज्ञा दिली. तुजो उगडास उतरां आनी कोरन्यो पवित्र पुस्तकान वाचूंक आनी नियाळूंक आमकां मेळटा. तुवें केलां तशेंच करूंक आमकां कृपा दी जेजू. काकलूत आमची कोर सोम्या. स्वताहूं सांगता शेळ्यां खावदार म्हजे वरवीं भितर सोल्ल्यार कोणूय तो जावं जातलो साल्वार. चोरो ताका सुबाहुदार देवता विस्वासोदास तुझेर आमा शेळ्या कोवळ्या जेजू. एका सिनान दवर सोमून बरो कोवळी हांव शेळ्याचो तांचे खातीर तोयार मरूंक आयल्यार दुस्मान हांव पळोना. तांकां सोडून हांव वचोना. देवता विस्वासोदास तुझेर आमा शेळ्या कोवळ्या जेजू.
शेवटाचे मागणे मोगला जेजू तुझ्या जिविताच्या निमाण्या गोणितांनी घडलोले घडणेचेर आमी ह्या कुर्साचे वाटे नियाळ केला. दर एक जिविताची घडणी आमच्या खासगी जिविताक लागून ताचे उद्देशी आमच्या जिवितांतले वायट प्रसंग देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगाक वागूंक बरेपण शिपडावंक तशेंच वायटाचेर निशेध मारूंक आमकां तुजें बळ आनी कृपा फाव कर म्हूण आमी मागता. आमी क्रिस्ती पवित्र सोबेची वांगडी कशी आमच्या समाजांत आनी कुटुंबांत जियेताना दिसा दिसपोटी येतोले कुर्साक मोगान वेंग मारूंक तुजी कृपा आनी आदार आमी मागता.